नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। हायकोर्टाचे जुईजांनी केले पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे इन्स्पेक्शन। स्मार्ट सिटी एमडीन दिलो नितळ कामाचो दाखलो। स्मार्ट सिटीच्या कामाचे प्रदूषण आड याचिकेचेर फाल्यां सुनावणी। उत्तरेक श्रीपाद नायकाड बरो उमेदवार नाशिल्ल्यान तो 5 फावट जिखलो। हे फावट आरजी मनोज परब हेड ऑन इंडिया आघाडी बरोबर वचून ते खंय बरोबरच। लिकर गेट प्रकरणात दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पावलो तिहार जेलीत। 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी, 11 दीस आशिल्लो ईडीचे कस्टडीत। कारभार चलोवप उस्ताद। काँग्रेसीन कोणाकूय उमेदवारी दिव इंडिया अलायन्सा बरोबर रावतले। आपाचो आमदार वेन्झी म्हणटा काँग्रेसीन बहुजन आनी अल्पसंख्यांकांक बरोबर घेवन वचपी उमेदवार दिवचो। गोवा बोर्डाच्या 10वीची परीक्षा सुरू। परीक्षा 24 एप्रिल मेरेन चलतली। 31 सेंटरांनी परीक्षा। 19,573 भुरगीं परीक्षेक। कंबोडियात नोकरेचे हांस दाखोवन वेठबिगारीक लायिल्ल्या 5,000 भारतीयांक भारतांत ऑनलायन फ्रॉडां करूंक सक्ती। 6 म्हयन्यांत 500 कोटी वयर रुपयांची फ्रॉडां। हायकोर्टाच्या जुईजां कडच्यान पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचें इन्स्पेक्शन। स्मार्ट सिटी एमडी संजितान जुईजांक कामाविशीं म्हायती दिली। नितळ कामाचो दाखलो। तुमी इन्स्पेक्शनाक येता म्हूण सगळें नितळ केलां, उदक मारलां। कांय लोक थेट जुईजां कडेन पावले। फाल्यां स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या प्रदूषणा आड याचिकांचेर सुनावणी। हायकोर्टाच्या जुईजां कडच्यान पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचें इन्स्पेक्शन जालें। स्मार्ट सिटी एमडी संजितान तांकां कामाविशीं म्हायती दिली। जुईज येता म्हणून नितळ केला, उदक मारला। पणजेकार थेट जुईजा मेरेन। टोटली मिसमॅनेज आणि हांगा सगळे जंक्शन बंद केले। पार्ट बाय पार्ट करपाक जातालें हांचे। Sorry. I am not a technical person, but I can tell you, this could have been done in a very nice. Today they have clean, put water, but so many days it was full of dust, and many people had an asthmatic attack. 2 दीस जाले उदक मारतात, ताचे पयलीं धुल्लच धुल्ल। सीसीटीव्ही तपासल्यार काम कशें चलता तें कळटलें। ह्या रोडाचेर उदक स्प्रे करता, धूळ उडना म्हणून ताणें स्टेटमेंट केला कोर्टान। वेरएज विच इज हॅपनिंग ओवर हियर हांगा पळयला तुमी फक्त 2 दीस जाले उदक मारता, कोण हांगा उदक मारना। आनी ताका प्रूफ आसा, इज अ CCTV कॅमेराज इन दीस एरिया। नो वॉटर हॅज बींग स्प्रेड ओवर हियर। दीज आर ऑल फॉल्स क्लेम्स विच आर बींग मेड बाय द ऑफिशियल्स। सो वन्स अगेन आमी पणजेकारांनी रिक्वेस्ट केला तांकां की तुमी आतां कितें तरी ऑफिसरांक सांगात, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाक बोर्डाक सांगात की दे हॅव टू डू इट एज पर द डेडलायन्स। आतां म्हाका ऑनरेबल जज म्हणटाले की तांणी सांगलां की बाय 31 मे दे वील कंप्लीट। सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू हिम दॅट सर, इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर देम टू कंप्लीट जाल्यार तुमी म्हणलें कोर्टान कॅपिटल पनिशमेंटाचो ताका ऑर्डर दिवची। सर तुमचे कडेन जर जमना, लेट शूड बी कॅपिटल पनिशमेंट फॉर द पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल। हे प्रत्येकाक कळुनी जबाबदारी घेवनी। आमी हांगा 2 वर्सां जाले सफर जाता, कोणाक पडलेलें ना। रस्त्यार उदक मारून उदक गटारांनी। पणजेकारांक हुस्को, फाल्यां कोर्टान सुनावणी। More, there is something alarming. What people were talking is that they have spread the water and they have pushed the mud into the gutters which are affected. So I don't know now. So let us see how the judge reacts. A lot of people have been very annoyed. Even the judges were quite annoyed when they saw the strike between what do you call it, the Sheetal Hotel till here. So let's see. Tomorrow is the hearing. Let us hope what happens in there. मजगती स्मार्ट सिटी एमडी संजीत म्हणटा सगळ्यांच्या सुचोवण्यांक येवकार। शेड्युला प्रमाण सगळें जालां। आमचो पॉयंट ऑफ व्यू जो आहा तो आमी कोर्टाक फुड्यान मांडला
तांणी सुद्दां पळयला. लोकल्सांनी सुद्दां हांगा येयले सजेशन दिलें म्हणजे All suggestions are welcome. We are working with everybody. Sir, It is not only that the suggestions come today. Suggestions have been pouring in. We have been working along with the suggestions. सर अशें एलिगेशन जालां की संडे काम बंद आसलें म्हणून संडेचे वर्कर्स I have no comments. You treat your allegations at your level. I have no comments. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तरेक श्रीपाद नायका आड बरो उमेदवार नाशिल्ल्यान तो 5 फावट जिखलो. हे फावट आरजीच पर्याय. आरजीचो उत्तर गोंय उमेदवार मनोज परब हेड ऑन. इंडिया आघाडी बरोबर वचूना तें खंय सारकेंच. म्हादय नोकऱ्यो गोंयचे जमनीचे इशू आरजीच्या जाहीरनाम्यांत आसतले. उत्तरेंत बीजेपी आरजीची फायट, दक्षिणेंत काँग्रेसय आसा. आरजीची हे खेपे चॅलेंज. उत्तर गोंय हो आतां ट्रेडिशनली म्हणपाक शकना, पूण फाटली 2 दशकां 25 वर्सां हो बीजेपीचो बालेकिल्लो आसा. आज ह्या बालेकिल्ल्या भितर तुमी प्रचार करतात. तुमी जेन्ना फिल्डार हें करतात तुमकां रिस्पॉन्स कसो येता? इतले वर्सां हो बालेकिल्ला जाला तेजे रिजन काँग्रेस. आयत्या टायमाचेर तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात, नाजाल्यार सावथाचो कॅन्डिडेट काडून नॉर्थान दवरतले, नाजाल्यार आनी कितें फिक्सिंग करतले आनी तुमी कॅन्डिडेट दवरतले जाल्यार तो श्रीपाद नायक जिखतलोच, बीजेपी जिखतली. तेका टार्गेट करपाक फेल जाला, नाजाल्यार आपूण कशें बरें आसा हें दाखोवपाक ते टोटल फेलियर जालें. आनी दॅट इज वाय हे 25 वर्सां ते येत आसा. आरजीपीन स्वतंत्र वेंचणूक लडोवची काय हे इंडिया अलायन्साक जॉईन जावचें? आज जेन्ना तुमी ही परिस्थिती पळयतात बरें जालें दिसता आमी जॉईन जाल्ला? आमकांच न्हू, सगळ्या गोंयकारांक दिसता की बरें जालें आमी वचोंक ना म्हणून. कित्याक जे लोक आमकां सांगताले की तुमी एक सीट सोडपाक जाय आसलें नाल्यार अलायन्स करपाक जाय आसलें हे ते गजाली सांगताले पळय, आयज तेच लोक आमकां फोन करून सांगता की बाबा तुमी आमचें आयकोंक ना, हे खूब बरें केलें. जनरली श्रीपाद भाऊ तशें एग्रेसीव जायना. तुमचो विशय आयलो आनी ते एग्रेसीव जाले. तूं श्रीपाद भाऊ कितें शिकयता आनी कित्याक शिकयता आनी तो म्हणटा की तुका अधिकार कित्याक म्हणून शिकोवपाचो? आतां जो मॅनिफेस्टो तयार करता बीजेपी सांगता की आमी लोकांचे सजेशन घेतले, कितले 50,000 सजेशन टार्गेट दवरला. ते सजेशन्स कोणा कडल्यान घेतले? तेंच्यांनी घातला की तो पंचूच आसपाक जाय, सरपंचूच आसपाक जाय म्हणून. जाल्यार तुका सुचनाय परत ना शिकलेलो मनीसूच करतलो, सरपंच नासलेलोच करतलो. हांव तेतूंतलो एक. तुमचो मॅनिफेस्टो कितें? म्हादो एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आमचो. सेकंड इज आमचे जॉब्स जे युथाचे, मागीर आमची लँड, मागीर आमची गोंयची आयडेंटिटी. गोंयकार स्वयंपूर्ण म्हणून जे दाखयता जे स्वयंपूर्ण ना हें आमकां थंय वचून पार्लिमेंटान दाखोवपाक जाय आनी तेजेर सोल्युशन हाडपाक जाय. दक्षिणेक तुमचेर वोट स्प्लिटर जाल्ल्याचो आरोप जाता. जशें एल्वीस गोम्स उलयला नाजाल्यार गिरीश उलयला तेच्या वयल्यान हेंच कळटा की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बीजेपी डिक्लेअर करतली. काँग्रेसचो कोणाक दवरल्यार कोण पल्लवी डॅम्पोक जिखपाक हेल्प जातली होय सर्वे आसतलो. आनी तो सर्वे जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना अमित पाडकर फोन आपलो चालू करतलो आनी तेन्ना काँग्रेस कॅन्डिडेट डिक्लेअर जो लोवेस्ट आसतलो तो कॅन्डिडेट आसतलो आनी ते बीजेपी ठरयतली. बीजेपी म्हणजे बीजेपी ठरयतल्यान अमित पाडकर फोन चालू करून डिक्लेअर करतो. डू यू थिंक की हो जो ओवर रिलायन्स ऑन सालसेत आसा दॅट नीड्स टू चेंज? सालसेटीचेर फोकस हो आमचो नॉर्मल आसा तितलोच आसा, बट त्याच्या भायर ज्या जाग्याचेर हिंदू लोकेलिटीज आसा आनी हिंदू वोटर्स आसा जे बीजेपीक आयज बीजेपी तांकां टार्गेट करता, आयज त्या वोटरांक कडेन पावोन आमच्या कडेन ते कशे हाडटले हाचो प्रयत्न आमचो चालू आहा. काँग्रेस क्रिस्तांवांची, बीजेपी हिंदूंची हे लोकांक कळलें आहा. ते आतां जे दोनूय वोटर जा पळय वाजून फायनली आरजीत कडेन येतले. वॉट इज युअर टार्गेट ह्या इलेक्शनाक? ओके, जिखपाची टार्गेट हांवें सगळे जाण म्हणटात ते बरें आहा. वॉट इज युअर वोट शेअर टार्गेट? नॉर्थान आमी चिंतता की ही जी फायट आसा ही आरजी आनी बीजेपीच्या मदीं जातली. सावथाक दॅट वील बी अ ट्रायंगुलर फायट. लिकर गेट प्रकरणांत धरिल्लो दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक तिहार जेलींत घालो. ताका 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी पडल्या. फाटल्या 11 दीस तो ईडीचे कस्टडींत आशिल्लो. मजगतीं केजरीवालान जेलींत भगवत गीता, रामायण आनी हाव प्रायम मिनिस्टर्स डिसायड ही 3 पुस्तकां व्हरपाक दियात म्हणून मागलां. लिकर पॉलिसीच्या प्रकरणात दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक 22 तारखेर ईडीन उखल्लो. ईडीन धाडिल्ल्या समन्साक केजरीवाल किक्रॉत करतालो. केजरीवालाक उखल्ल्या उपरांत दिल्ली कोर्टान ताका 6 दिसांची ईडी कस्टडी दिली. ते उपरांत परत 28 तारखेर 4 दिसांची कस्टडी वाडयली. आज केजरीवालाक कोर्टा मुखार उबो केल्लो. ईडीन सध्या ताची कस्टडीची गरज ना म्हूण सांगलें. कोर्टान ताका 15 एप्रील मेरेन न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीन कोणाकूय उमेदवारी दिवं इंडिया अलायन्स बरोबर रावतले.
आपाचो आमदार वेन्झी विएगस प्रुडंटा कडेन उलयलो. काँग्रेसीचो उमेदवार जाहीर करूंक टायम काडटात, मात इंडी अलायन्साच्या नांवान खंय प्रचार सुरू जाला. बहुजन आनी अल्पसंख्यांक दोगांकय बरोबर घेवन वचपी उमेदवार खंय काँग्रेसीन दिवचो. आज आम्ही ऑलरेडी कॅम्पेन कॉमेस केली आहे. आय हॅव ऑलरेडी किक्ड ऑफ द कॅम्पेन इंडिया एअरलायन्सा नावाचेर आणि वी हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर की आज इंडिया एअरलायन्साचेर आमचे पार्टनर येस डेफिनेटली डिले करीत आहे आणि डिले करताय म्हणून आम्ही कॅम्पेन कॉमेस केली. बट नेव्हरदलेस द फेस विल कम. हुएवर इज द फेस वी ऑल एज इंडिया एअरलायन्स पार्टनर्स विल एक्सेप्ट आणि वी हॅव नो से इन ऑफिस वेदर वी लायक और नो लायक. कोण म्हणटा युरिया लामा बसता, कोण म्हणटा गिरीश बसता, कोण म्हणटा कॅप्टन विराट बसता, कोण म्हणटा अमित पटकर बसता. सो तेमगे कोणाक फेस दिवपाक जाय, तेमगे स्ट्रॅटेजी ते जाणाय. एज लॉंग एज वी नीड अ गुड फेस, वी नीड अ डायनेमिक फेस and we need a face who will able to pull out votes from Ponda, Sange, Kankon, who has got personal connect with the people there. Because Congress vote जो आहा, APA vote आहा, TMC vote आहा, हेर सगळे जे अलायन्स पार्टनराक आपापल्यागे वोट आहा तो येतलोच, कोणाकूय बसयलो येतलो. पूण तेजे भायर ही आमगे वोट शेरा भायर तू पर्सनल कनेक्शन आसपा जाय हे जाग्यांनी. आमगे सालसेता जो मायनॉरिटी कम्युनिटी आहा तेमको वोट येतलोच आमकां. पूण जी मेजॉरिटी कम्युनिटीक जो वोट येवपा जाय तेका पर्सनल कनेक्टूय आसपाक गरज आसा. सो हे सगळें चिंतून म्हाका जाता म्हणून जाल्यार फेस मुखार काडपाक गरज आसा. वी हॅव स्टार्टेड द कॅम्पेन ऑन सॅटर्डे. वी वील कंटिन्यू द कॅम्पेन टुडे ऑल्सो. आजूय आमी सांजचा वचपा आहे. सो फॉर अस that news of me, Vijay, Cruz meeting has never happened. We have never done that. कितें meeting आहा जाल्यार बाराबर कोतले, सगळे alliance partners बाराबर रावन कोतले. गोवा बोर्डाच्या 10वीची परीक्षा सुरू. परीक्षा 24 एप्रिल मेरेन चलतली. 31 सेंटरांनी परीक्षा चलता. 19,573 भुरगीं परीक्षेक बसल्यात. पोरूं 10वीचे परीक्षेक 20,476 भुरगीं बशिल्लीं. Today is a very important day for the Goa board exams that commence from today, and we have our school as one of the centers, that is Holy Spirit Institute, Margao. We have 200 students who are answering at the center, and we have placed 25 students in the block. So that covers our 200 students, and there are 8 blocks altogether. We have made arrangements also for some children who may fall sick. So we have arranged it with the hospital, with the district of the hospital, so that the children also, if they have any emergency, can be contacted. Secondly, we also have a security, a police constable who is there manning the examination. All arrangements are made. Everything is well organized, and I wish my students all the very best. And also the students who are answering from the other schools in my center, all the very best. When the exams will get over? The exams will start, that is today, on the 1st of April, and they will go up to the 23rd of April 2024. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत राहात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कंबोडियात नोकरेचें हांयस दाखोवन आंतरराष्ट्रीय गुन्यांवकारांनी वेठ बिगारीक लायिल्ल्या 5,000 वयर भारतीयांचेर भारतांत ऑनलायन फ्रॉडां करूंक सक्ती. फाटल्या 6 म्हयन्यांत सुमार 500 कोटी रुपयांची ऑनलायन फ्रॉडां कंबोडियांतल्यान भारतांत जाल्यात. कंबोडिया आनी भारत सरकारान हाची दखल घेतल्या. आळाबंद हाडूंक दोनूय सरकार एकठांय वावुरतात. आरोपी बरोबर फोटो काडपाच्या प्रकारान हायकोर्टाच्या निर्देशाचो अपमान जाला म्हूण हायकोर्टाची स्वेच्छा दखल. पोलीस ऑफिसर आरोपी बरोबर फोटो काडटात हो प्रकार बरोबर न्ही म्हूण हायकोर्टान 2019 ऑर्डर दिल्ली. आरोपी बरोबर फोटो काडपी पोलीस ऑफिसरांक नोटीशी धाडल्यात. केस 15 एप्रिलाक. See, High Court has taken this suo motu contempt proceedings against the police officers who pose themselves before the accused, take photographs, and those photographs are published in the newspaper. In fact, there is a direction or a judgment of the High Court long time back, about 3 or 4 years back,
where the High Court has completely banned this type of publications of newspaper photographs showing the accused and the police officer standing and posing. That has been banned by the High Court. Despite this, it appears that several photographs are published in the newspaper, and the recent one is of one lady who was supposed to be a person who left a child, I think, wherever it is. But that is, I think, the reason why the High Court has taken cognizance of it. And now the High Court has issued notices to certain police officers who are actually involved in these photographs and who are seen to be involved, or rather seen posing themselves in this photograph. So High Court has taken a serious note of it, and the notice has been issued, contempt notice has been issued to these particular officers, and they will have to face the contempt proceedings. दिव्यांग जन सबलीकरण खात्याचे कामकाज आज सावन सुरू. परवरे नवे मार्केटाचे बी बिल्डिंगेच्या 3ऱ्या माळ्यार कचेरी. मेघना शेटगांवकार खात्याची संचालक, विनायक च्यारी डेप्युटी. दिव्यांगां खातीर खासा खातें. फाटीं सरकारान अनावन्स केल्लें की जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तेजो वेगळो एक डिपार्टमेंट आशिल्लो, कारण हेजे सगळे जे वर्कींग आशिल्ले ते पयलीं सोशल वेलफेरा अंडर आशिल्ले. पूण मागीर सरकारान एक डिसिजन घेतलो की पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तेंचो वेगळो एक डिपार्टमेंट जावचो, आनी तांच्यांनी तारीख थारायल्ली की 1 एप्रिला सावन हें जें डिपार्टमेंट आसा तेजे जे कामगिरी आसा, तेजे जे काम आसा ते चालू जातले म्हणून. आनी आयज 1 एप्रील 2024 हे जे डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जे डिपार्टमेंट आसा ते आयच्यान तेजे वर्कींग चालू जाता. आनी परवरे जो न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तेजे बी बिल्डिंगेच्या 3rd फ्लोराचेर ह्या डिपार्टमेंटाचें जे ऑफिस आसा तें हांगासर सेटअप जालां आनी तेजें वर्कींग आयच्यान चालू जालां. ह्या डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर म्हणून मेघना शेटगांवकर, तशेंच डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून विनायक च्यारी हेंची नियुक्ती आसा. धारबांदोडेचो सरपंच MGP कार्यकर्तो बालाजी गांवस BJPंत गेलो. फाटल्या विधानसभेचे वेंचणुकेंत तो MGPक सावड्ड्या मतदारसंघात उबो राविल्लो. BJPचे फोंडे भोंवडे वेळार BJPचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन ताका BJPंत एंट्री दिली. आयचें राजकारण पळयल्यार तातूंत ना तेच बरें. पयशांचो खेळ. कळंगुटेचो आदलो आमदार, आदलो सभापती तोमाजीन कार्दोज उलयलो. तो सध्या लिखाणांत बिजी. ताची 32 साहित्य पुस्तकां, कातारांची 700 पुस्तकां आयल्यात. 52 तियात्रां. वेंचणुकेचें वारें व्हांवतना आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. Five terms I was the सरपंच ऑफ कांदोली, आणि त्या उपरांत म्हाका काँग्रेस पक्षान तिकेट दिली कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीची, आणि हांव ती जिखलो आनी MLA जालो. आणि त्याच वर्सा म्हाका स्पीकर म्हूण गोंयचे विधानसभेचो सभापती म्हूण निवडून दिलो, आनी 5 वर्सां हांवें तें कार्य चलयलें. तें जाल्या उपरांत हांव जेन्ना इलेक्शनाक रावलो परतून, तेन्ना हांव 350 वोटांनी हारलो. आनी तेन्ना हांवें परतून पॉलिटिक्स सोडली आनी हांव परतून इस्कॉलान हेड मास्टर कसो शिकोवपाक आयलो. हांव रिटायर जाल्या उपरांत हांवें बरपावळीचें खूब काम केलें. सुमार 30 आनी 2 पुस्तकां म्हाजी भायर सरलेलीं आसा. अजून पर्यंत हांवें सुमार 50 आनी 3 तियात्र बरयल्ले आसा, ते माचयेर हाडलेले आसा. कांय तितूंतले पुस्तक रुपानूय छापलेले आसा. हांव गावपी. हांवें सुमार 600-700 कांतारां घडून गायलेली आसा, दुसऱ्यांकूय दिलेली आसा. तांचेंय पुस्तक छापून हांवें प्रिंट करून दवरलेलें आसा.
युनायटेड गोवान्स पक्ष जेन्ना काँग्रेसान विलीन जालो तेन्ना आमी काँग्रेसमॅन, तो पर्यंत आजून पर्यंत काँग्रेसमॅनूच. आनी आजून पर्यंत म्हजी सिंपथी काँग्रेस पक्षाक आसा. इतल्याच कारणाक लागून तो पक्ष सेक्युलर आसा. सद्याचें पॉलिटिक्स जें हांव पळयतां ते नदरेन म्हाका जाल्यार दिसता हांव ह्या पॉलिटिक्सीन ना तो अदीक बरो. कित्याक आयचें पॉलिटिक्स आनी आदलें पॉलिटिक्स खूब वेगळें आसा. त्या काळार दुडवांनी सगळेंच चलनासलें. आयज सगळें दुडवांनी. सुरंगांचो सिजन सुरू. सुरंगाच्यो फांत्यो वळीसर घेवंक लोकांची गर्दी. थळावे फुलकार माड्डोळ प्रिय रस्त्यार विकूंक बसतात. 40 रुपयांनी वळीसर. अंदू खंय भरपूर फुलां. सुरंगाचे पयलीं कळे काडून मागीर हातान फुलोवचे पडटात. खासा रिपोर्ट. कितें म्हणटा गे तांकां? फक्त ती गरमेन जाता आनी 8 दीस मेळटा ती मागीर सोंपली. आनी ती केन्ना काडपाची आसता? सकाळी काय सांजची? काळी काळ काळ आनी ती फुलोवणी काडटा काय फुलची बनी काडटा? फुलच्यो बी सूर्य उगवलो फुल्ली आतां आमी हे मातशे पोंगे काडलेले. आनी पयलीं पोंगे काडचे पडटा. तेजी स्पेशलिटी कितें? ते आतां म्हाका एकलो सांगतालो वखदाक कित्याक सुरू आसा म्हाका सांगलो पुनो ह्यान दवर असले हे फुलाचे पट्टो न्हू हे धवे ते मेडिसीन करपाक ते आतां एकल्यान सांगलो म्हाका. पुनून दवरी सांगले? पुनून दवर सांगलो. पूण आतां ही सुरंगाची फूल खूब कमी दिसता. झाडां बी चडपा जाय रे वयर. आतां कोण चडना वयर. कोण चडटा झाडार? आतां भुरगे झाडार चडटा. पयलीं जाणटेल्यांनी चडटाले आनी कितेंय काडटाले पयसू करताले. पूण पयलीं ती सकाळी सांजे दोनूय टायम काडटाली न्ही? सांजचे काडप ते सांजचे कळ्ळे मरे मागीर तेंचे काम आसता. असले काडप ते मागीर बरे वास बीन येना. असले सांजचे मोठे मातशे मोठो जाले की ना तो काडप आनी मागीर तेजे आनी उगडून मागीर तेका फुलोवप. ते आमी करिना. आमी डायरेक्ट ते फुललेले काडटा. किद्याचे कुतपा सुताचे काय? ना सुतार देवा घालिना. दोर दोरार केळीचो झाड दोरतो दारार गुतपाचे. आनी वार्षिक विकता काय उंट विकता? आमी पयलीं अशें घेवन येनासले. आतां लोकांक घरा कडेन कोण अशी बसता न्हू वाटेर तांकां दिताली म्हणजे हाफ रेटीन. आतां 50 वयता न्हू ती 30 बीन घेता आमचे कडल्यान. ती मागीर 50 विकता 60 70. आतां आमी तर 40 दिली ती 70 विकता. 50 दिली जाल्यार अशें. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.